विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकरांच्या विधानसभेन आशिल्ल्या कार्यालयान मंगळारा विरोधी पक्षाच्या आमदारांची बसका जाली। बसकेन पर्यटन खात्यांच्या पर्यटन पॉलिसीचेर आनी विधानसभेच्या कामा संबंधीत चर्चा जाली। विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेन विधानसभेच्या कामाचे दीस वाडोवन दिवचे 3 दीस पावचे ना अशी मागणी केल्ली, मात समितीन ती मानून घेवंक ना। 3 दिसाचे अधिवेशन हे नांवा खातीर आसा अशें विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकार म्हणटा। हो डिमांड केल्लो मुद्दम जावं वचून की हेच्या पयलीं करी आनी काल BSc मिटिंगेक डिमांड केल्लो की हे सेशन जे आसा त्या 3 दिसाचे आमकां कांयच जावचें ना 3 दिसांनी। आनी सीएमाच्या समक्ष सांगलें की 3 दिसां भितर एक दीस तर तो गव्हर्नर एड्रेस आनी गव्हर्नर एड्रेसा उपरांत कांय कामकाज कांय ना आनी 2 दिसां भितर कांयच जावचें ना। 2 दीस म्हळ्यार 2 दीस क्वेश्चन आवर आसतलें आनी हांगा बजेट हें करता म्हणजे ओडून अकावंट घेता म्हळ्यार डिस्कशन करपा खातीर व्हडलेसो टायम कांयच मेळचो ना। आनी काल हांवें नदरेक हें हाडून दिलें की लास्ट इयराक फक्त 16 दिसांचें सेशन जाल्लें आसा, फक्त 16 दीस। आनी हें म्हाका दिसता हिस्ट्री भितर पयली फावटी जाला गोंयांक 16 दीस हें घेवप। आनी ताका लागून एक सायडीन 16 दीस गेल्ले वर्सा जाला आनी ह्या वर्साक सुरवातच करता आसतना तुमी 3 दीस करतात आनी प्रॅक्टिकली काम म्हळ्यार 2 दिसाचें। तेन्ना हो सेशन वाडोवचें अशें म्हणून हें केलें। सीएमान तेणें म्हणलां की आपूण नेक्स्ट सेशन रोखडेंच घेतलो आनी 18 ते 21 दिसाचें घेतलो अशें म्हणप जालां, पूण म्हणलें म्हणून घेतलें अशी न्हू, हें घेवपा जाय। कित्याक हेजेर आमी परत आमी तांकां पत्र बरयतले की हे सेशन जे दुसरें सेशन घेता तें तुमी केन्ना पर्यंत घेवंक शकता आनी सीएमान प्रॉमीस करचें पडटलें की नेक्स्ट डेट केन्ना आनी केन्ना घेता तें। केन्ना जाल्यार सांगलें आनी तशेंच दीस काडीत रावले जाल्यार जावचें ना। आयज ज्या पद्दतीन ओवरऑल जेन्ना गव्हर्मेंटाची पावलां जे पडटात ती दिश्टी पडटात की आतां सुद्दां बजेट दवरून ते व्हडून अकावंट घेतात 5 म्हयन्या खातीर। म्हणजे एक सायडीन अशें दिसता की असेंब्ली डिजॉल्व करपाचें तकलें आसा काय कितें, त्या सायडीन खंय तरी सरकाराचें हें चल्लां काय कितें, ताका लागून आमी म्हणटा सज्ज आसातच, पूण त्या सायडीन अशें चल्लां काय दिसता। तेंच्या मनाक कितें आसा तें कांय खबर ना। हेच्या पयलीं अशें घडलां, अवघ्याक 1.5-2 वर्सां भितर इलेक्शन अशें लादपाचो प्रयत्न हेच्या पयलीं जाला आनी हे फावटी अशें सांगपाक शकना कदाचित तेंच्या मनाक आनी कितें आसत, कित्याक ओडून अकावंट ते 5 म्हयन्याचे घेतातच। म्हणजे मागीर कितें राष्ट्रपती राजवट लावपाचें किंवा कितें करपाचें तेंकां तकलें आसत तें आमकां सांगूंक शकना। पर्यटन पॉलिसीच्या संदर्भात विशय चर्चेक आयलो। पर्यटनाच्या संबंधीत संघटनांनी निवेदन दिलां। पर्यटन पॉलिसी अंतीम करतना सारकी करपाची गरज आसा म्हूण आनीक वेळ मागून घेतले अशें कवळेकारान सांगलें। तेमी जें सजेशन दिल्ली ती कन्सिडर करप जालें ना, ती घेवप आपल्याक म्हणजे एक सायडीन घेवप जाली, पूण फायनली गव्हर्मेंटान तो ड्राफ्ट आपल्या जाय तसोच केला आनी ताका लागून तेमी सजेस्ट केल्ले आसतना सुद्दां तितली सिरियसली घेवप जालें ना आनी ते काही तेमी आमचे कडेन दिल्ले आसा, थोडे कितें तरी एडजस्ट करून घेतला, बाकी मेजॉरिटीन म्हणटा अशें तेमची सजेशन तेंची घेवप जाल्ली ना। म्हणजे आमी ह्या हेजेर आयज आमी कन्क्लुजनाचेर येयले नात, कित्याक वेगवेगळ्या सगळ्यांनी आयज रिटर्न आमचे कडेन दिल्ले आसा आनी ताका लागून आमी आनीक थोडोसो CLPच्या वतीनच थोडो टायम जर आमी आनीक थोडो टायम मागतले, जेणे करून हे सगळे एकठांय करून हाजेर सगळे सविस्तर हें करपा जाय आनी सगळे गोंयच्या हिताच्या वतीन आमकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन हें आमकां सजेस्ट करपा जाय। ताका लागून थोडो आमी आनीक टायम घेतले, कित्याक आयज आमकां खुबशे न्ही आनीक आमकां 8 दीस जाय पडटले। 10 दीस जाले उपरांत आनीक 8 दीस मागून घेतले, कित्याक जे इतली वर्सां जेन्ना टुरिजम पॉलिसी जाता ते 8-10 दीस लेट जाली म्हणून हरकत ना, पूण जाता ती सारकी जावपा जाय। हांगा तरी म्हणजे जाली घाई गडबडी भितर आनी ताचो फायदो जर गोंयकारांक जायना, गोंयच्या राज्याक जायना, गोंयच्या लोकांक जायना जाल्यार तें घाई गडबडीन करून फायदो ना। आनी आयज आमकां स्टेक होल्डर आयकल्या कडेन तेंच दिश्टी पडलें।